लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या लाडफे हांगा गोय आनी महाराष्ट्राक जोडपी भितरल्या वादग्रस्त डांबर रस्त्या संबंधान पंचायतीक बसका जाली। ज्या जमनीर रस्तो बांदला त्या जमीन मालकांक कारण दाखय नोटीस धाडपाचो निर्णय सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी घेतला। मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याकडेन संयुक्त पळोवणेची मागणी करतले। त्यान भायर जरी ह्या प्रकरणात पंचायतीच्या येणावळीचे कसलेय लुकसाण जाल्यार त्या संबंधान महसूल मंत्र्याक पत्र बरयतले म्हण थळावो सरपंच उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज एक इम्पॉर्टंट आयज रिझोल्यूशन पास जाल्लेलें आसा ते म्हटल्यार जो तो रोड आसा इंटरस्टेट जो रोड आसा लाडफ्या तेजेर आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तशेंच इतर रिस्पॉन्सिबल जी कन्सर्न डिपार्टमेंटां आसा तांकां घेवन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें आनी तेजेर सरकारानूय तेजेर जी नेसेसरी एक्शन्स आसा ती घेवची अशें रिझोल्यूशन पास केल्लेलें आसा आनी ते धाडून दिवपाचे असो आयज ठराव जाल्लो आसा। सेकंड थिंग म्हटल्यार सायमल्टेनियसली ज्या जागेसून तो रस्तो केल्लो आसा ते सर्वे नंबर आयडेंटिफाय करून तांकां शोकस नोटीस आमची पंचायत धाडटली आनी तेंच्यांनी मागीर जर इफ तेंच्यांनी कसली खंयच्या आनी बाकी डिपार्टमेंटा कडल्यान जर तेंच्यांनी परमिशनां जर घेतलेलीं आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते आमचे शोकस नोटिसाक तेंच्यांनी दिवची अशें एक रिझोल्यूशन आयज जाल्लेलें आसा। तशेंच आयज जे आमचे थंयतले लोकल वॉर्ड मेंबर आसा पद्माकर मळी तेंच्यांनी आपले ओपिनियन दवरलेले आसा। तेजें म्हणणें अशें आसा की जे आजून आमच्या पंचायतीन कितलेशे प्रायवेट रोड जाल्लेले आसा तेंच्यांनी कसली हेज्यान पयलीं खंयच्या डिपार्टमेंटाची परमिशन घेतली आसा काय पंचायतीन तांकां आनी कसली परमिशन दिल्या काय हे तेजें एक ओपिनियन आसलें। सेकंड म्हटल्यार तेजें जे आमी गव्हर्मेंटाक आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाक जे आमी रिझोल्यूशन धाडपाचें आसा तेजें म्हणणें आसा ते फक्त कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टराकूच फक्त धाडपाक जाय फॉर नेसेसरी एक्शन अशें तेजें ओपिनियन आसलें। आनी थर्ड म्हटल्यार त्या रोडाचेर विलेजरांची कोणाची कंप्लेंट येयल्या काय हे व्हेरीफाय करचें अशें तेजें ओपिनियन आसलेलें। अशें जर जावन आमचो रेव्हेन्यू बुडलेलो आसा तेतूर अशें जर घडटा जाल्यार हांव तें कशेंच बेअर करपाचो ना एज ए सरपंच म्हणून। कारण आयज आमच्या पंचायतीक खंय तरी खरीच सांगा म्हटल्यार आमचें तशें सोर्सूय ना ह्या आमच्या पंचायतीक। आयज पंचायतीची कितलीशीं जी कामां आसा ती करपाक आमी खंय तरी फाटीं पडटा आमची पंचायत। सो त्या हेतूर हांव तेजेर रेव्हेन्यू जे डिपार्टमेंट आसा तांकां हांव एक हेच्या बद्दल हांव कळवणी करतलो की हेजेर खंय तरी जो आमचो रेव्हेन्यू बुडलेलो आसा फाल्यां जर समज तेंच्यांनी आनी खंयसून परमिशनां घेवन सुद्दां तो जर रस्तो जर समज केल्लो आसा जाल्यार हेतूर खरीच तेंच्यांनी दखल घेवपाची गरज आसा। मळीक वार्ड नंबर 3 लाडफ्याचो म्हणजे लाडफ्याच्यान महाराष्ट्राक जोडामरस जो रोड गेला अशें पळय 26 तारखेक जेन्ना पब्लीश जालें तेन्ना हांवें तें इन्स्पेक्शन करून जो रोड आसा पळय ताका आमचो लाडफ्या पर्यंत स्टॉप आसा तो फुडलो रोड बंद आसा आनी तेचेर जे कितें आसा पळय न्हू ते आमचे डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टर आसा पळय हे तेचेर फुडले इन्क्वायरी करतले किंवा ते डिसिजन घेतले। हायर ऑथॉरिटी ते आसल्या कारणान हय तेच्या कारणान तेंचे कडेन आमी फूल सकयल्ले आसा। सो फर्दर ते कितें आसा पळय न्हू ते आमचो कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर बिचोले आसा नॉर्थ गोवाक आसा तो तेचेर एक्शन घेतलो। आमी फक्त इंटिमेशन जे दिवपाचें आसा पळय तितलें आमी दिल्लें आसा ताका आनी हेचेर लोकांकूय जे आमचे लाडफ्याचे लोक आसा किंवा खरपालचे लोक आसा तेंचे प्रॉपर्टीक बेनिफिशरीज अशे हेच्या खातीरूच रोड तो जाल्लो आसा आनी तेचेर पंचायतीन किंवा PWDन थंय खर्च केल्लो ना तो रोड आसा पळय तो आमी आतां आयज जी स्पेशल मिटींग जाली पळय तेचेर डिस्कशन जालें आनी हायर ऑथॉरिटी कडेन तें सोंपोवपाची म्हणून म्हाजे तरी एज अ वार्ड मेंबर म्हणून म्हाजें क्लियर कट डिसिजन आनी ओपन डिसिजन आसा। सो हांवें त्या प्रमाणे सेक्रेटरीक रिकमेंड केल्लें आसा आनी हांवें रेजोल्युशनूय घेतलेलें आसा।